हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सोगली कशें आहाय तुमी? सो आतां न्ही हांव हिंगा आलराय म्हणटाय थिंगेलो आहा मुगे मोबायलाचेर रिचार्ज करपाक. आनी एक्चुली रिचार्ज म्हज्या घरा कडेन करपा जातालें. थिंगा आमकां लागीं सुपर मार्केट आसलेलें. पूण 4 जाण सबस्क्रायबरांनी फाटीं लास्ट विडियोर म्हाका कमेंट केलेली गोल्डा रेट दाखय म्हूण आनी कितें आहा ती सगळी अपडेट दी म्हूण. कॅश दिवन गोल्ड करपा जाताय वो तेका के नेट जाय पडटा तें सगळें दाखोवपा लागून हांव आतां हाचो आलराय हिंगा कल्याण हितून येयला, कल्याण स्टोरान. आतां तितून हांव भितर वयता आनी कितें आहा ती सारकी तुमकां अपडेट दिता फूल आनी तुमगे डावट आहाय ते क्लियर कोत्ता. ओके. आनी आमी 3 स्टोरान वयतलो. एक कल्याणान, मागीर सेकेंड मालाबार हितून आनी थर्ड आहा ते दामास हितून. ओके. हिंग फुडल्यान तेगे एंट्रन्स आहा आनी आतां हांव वयता भितर. सो फ्रेंड्स, हो कल्याणांगे स्टोर हचोय हे एंट्रन्स आनी हो न्यू ओपन जालोलो फाटी. चल या. ओके. ये लो एक कितना वेट का होता है ये? 8 ग्राम का है। 8 ग्राम का. ओके. मैं इसको दिखाएगा. 6 ग्राम से आपको 10-12 ग्राम तक मिलेगा. ओके. सो फ्रेंड्स, हांव आतां गोल्ड स्टोरा वचून येयलो हिंगा आनी कार्ड सगळे डिटेल्स सांगिल्ले तेणें म्हाका शेअर कोत्ता तुमचे कडेन हांव कितें ती. ओके. सो हांव गेलो फ्रेंड्स आनी हेचो तेंगे हांवें विजिटींग कार्ड बी सगळें घेयलां. हांवें मागीर स्क्रिनीर घालता. सो हिंग फाटल्यान कॉन्टेक्ट नंबर बी आहा. सो आतां गोल्ड तोरी करतो जाल्यार कॅश हितून जायना, तुका लाजम के नेट जाय पडटा. आनी ते के नेट न्ही मोस्टली कोण घरान बी काम करतात तेंको न्ही आसना, जे कोण कंपनीन बी काम करतात तेंको आसता. आतां तुमी तर आतां गोल्ड करतो जाल्यार तुमच्यांनी तुमगे सरा कडेन वो मॅडमी कडेन तेंकां सांगून हिंग के नेटार पयशे पे करपाक जाय. ओके. सो सारकी गरमी आहा चड. आनी तेणें म्हाका जायते पॅटर्न दाखयले चेनीचे, ते हांव हेजेर हितून घालता. ते मागीर तुमी चॅक कराय. आनी तेंको ते कल्याण न्ही, सो तेंगे गोल्ड आहा ते बरें आहा. म्हाका लायक जालां तेंगेले. डिफरंट डिजायन आहाय, डिफरंट पॅटर्न आहाय आनी तेंगे बरें फेमस आहा कल्याणागे गोल्ड. ओके. तुमकां जाय जाल्यार हिंग कल्याणानूय ये, कित्याक हिंग तेंच्यानी सांगिल्लें म्हाका के नेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून. आतां न्ही आमी मालाबारान या, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड थिंगाय दाखयता तुमकां आनी तेंगेले पॅटर्न दाखयता. ओके. आनी कितें गोल्डा रेट आहा ती बी फायंड आवट करुया. तोय तुमकां प्रायस बी सगळो सांगता. ओके. आतां हांव वयता तितून भितर आनी लास्ट मागीर दामासा या. ओके. सो फ्रेंड्स, आतां न्ही हांव मालाबार गोल्डा शॉपा हितून येयला आनी हांव सद्या वचो हिंग भायर आहा तेंगे शॉपा भायर. आनी आतां हांव भितर वयता. थंय थिंगा फाटल्यान तेंगे शॉपा आहाय थंय आनी थिंगा आमी प्रायस चॅक करुया आनी तेंगे पॅटर्न कितें डिजायन आहाय ते बी तुमकां दाखयता आनी सगळी इन्फॉर्मेशन काडटा आनी मागीर तुमकां मेळटा. अच्छा, हो तेंगे स्टोर मालाबारा गेलो, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड. सो हिंग न्ही हेचो करिना कपूर एडवर्टायज करता. सो चल या स्टोरान येयला आनी ओके ओके येस. ही आहा ती 8.5 ग्राम, दोन्ही 8.5 ग्राम. ओके. 12 ग्राम. ही 12 ग्राम आणि ही 8.5 ग्राम. उसका पैसा कितना होगा आज के रेट में 396 कड़ी. 396. ओके. आज के रेट में. सो फ्रेंड्स, हांव वचून येयला तितून आनी सगळी जी इन्क्वायरी आहा, जी अपडेट आहा तुमकां आतां मातसो मुखार वचून दिता. हो स्टोर तो मालाबार. ओके. सो तेंच्यांनी न्ही कार्ड दिला म्हाका, विजिटींग कार्ड. पूण हो स्टोर न्ही लुलू भितर आहा. ओके. आनी फ्रेंड्स, तितून मालाबारान न्ही हांवें गोल्डा रेट विचारलोली. तेंच्यांनी सांगलां 40.200 फिल्स म्हणले. ओके. आनी सेम थिंग कॅश तुमच्यांनी घेवपा जायना. तेंच्यांनी सांगलां के नेट जाय पडटा म्हूण आनी तुमच्यांनी जाय जाल्यार मंथली पासून भरपा जाय म्हूण एवरी मंथ. हय ते भशेन. ओके. आनी तेंच्यांनी जो पॅटर्न तेंच्यांनी डिजायन दाखयला थिंगा हांव हेजेर घालता, तुमी मागीर चॅक कराय. आनी ची चेन जावन आहा 22 कॅरेट गोल्ड. ओके. 24 कॅरेट तेणें चेन येना म्हणल्यार 24 कॅरेट बिस्कीट जाता येतो म्हणलें तेणें. आनी 400 केडीचे सोकला जाताय ती चेन तुमकां दाखयली ती. 400 कडेन मागीर ते कितें डिस्कावंट आहा तो ते दितो मागीर. मेकींग चार्जीस कितें आहा ते लेस करतले तुमी तरी घेवपा येताय जाल्यार. सो बेस्ट थिंग तुमकां तरी के नेट आहा जाल्यार बरें इजी जालें. अदरवायज क्विटी को चोय कॅश करून तुमगेले ते आनी जस्ट मुगे दाखोवपाक काम आतां केलां. ओके. आनी आतां गोल्ड न्ही मातसो लेस जालो आहा.
ओके. आनी आतां हांव वयतां दामास हितून, थिंगाय तुमकां दाखयता. सो तोय बी स्टोर न्ही भितर आहा. थंय दामासाक एड केला फाटल्या. ऑलमोस्ट 550, 60. ओके. कितना ग्राम है? ये 13 ग्राम. 13 ग्राम ये. ये 11.9 ग्राम. ओके. आणि याचे फ्रेंड्स ओके चली और ये भी है. हां हे हा. ओके ओके. त्याचे 3 दाखवले तेणें म्हाका. सो याचे कार्ड बी घेयला हांवें. आनी लुलू न्ही जायते स्टोर आहाय चोय. हिंग फाटल्या आनी एक पासून आहा. आनी तो दमास म्हणटा तो एथींग फाटल्या आहा. एथींग गेलो हांव. असो न्ही फ्रेंड, हांवें 8 ग्रामाची न्ही चालोवली. पूण 8 ग्रामा तांकां मेळ्ळो ना. मागीर तें 12 ग्राम 13 ग्राम ती दाखयले तेणें म्हाका. आनी जो प्रायस आहा तो 500 केडी पासून जातो म्हणलें. सो तें न्ही मागीर तूं तरी घेत जाल्यार मागीर ते लेस करतले. ओके. आनी हे भशेन स्टोर दाखयले तुमकां. तुमच्यांनी मागीर एनी टायम विजीट करपा जाता केश करून कित्याक तें. आनी आतां न्ही ते के नेटा सिस्टम येयलो आहा. सगळे जाला के नेट. आतां तूं मेडिकला पासून वच थिंग के नेट घेता, कॅश घेयनाय. मागीर गोल्डा हितून के नेट. आनी जायत कडेन हिंगा आतां न्यू रूल काडलो आहा तेका लागून. पयलीं हांवें एक पाटी चेंज केलो न्ही तेदोना के नेट नाका आसलोले. कॅश दिवन जाताली. पूण आतां हे कॅश सिस्टम बंद केलो आहाय हिंगा. ओके. फॉर द सेफ्टी लागून आसतले तेका लागून. तुमच्यान मागीर कोणागेली हेल्प घेवपा जाता कोणाको के नेट आहा ते. ओके. एश को हांव म्हणना जस्ट तुमी कोणागे घरान काम कोत्ताय तेंकडे म्हणना तुमगे भायर कोण फ्रेंडा कडेन के नेट आहाय तांकां घेवन हिंगा येवपा जाता. ते मागीर कॅश पे करतले आनी तुमच्यान मागीर ताका कॅश दिवपा जाता. ओके. आनीकूय स्टोर आहाय ते मागीर नेक्स्ट टायम दाखयता तुमकां हांव. जायत उरलाय. जॉय एलुकास आहा. मागीर आनीकूय स्टोर आहाय गोल्डाचे. अपकमींग व्लॉग्सांनी मागीर तुमकां दाखयतलो मुखार. आज सद्या 3 दाखयले. ओके. आतां म्हगे कार्ड रिचार्ज करपाक वयता आनी मागीर तुमकां मेळटन जेदोना के नेट घेवन येताय न्ही जो मनीस कोण के नेट आहा तो तेगे सिवील आय डी जाय. हां हय सिवील आय डी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेंच्यांनी म्हाका 3 शॉपान सांगिलां कुयटा सिवील आय डी सगळे कडेन जाय पडटा. खूंय वस्तू आतां आय डी जाय पडटा. ओके. आतां न्ही ओनम येवपा आहा. ओनम म्हणटाय तो केरला एक फेस्टिवल. आनी हिंग न्ही तेंच्यांनी बरें सेटअप केलां, डेकोरेशन केलां चोय. सो ओनमाचें सगळें बरें जाता काय बरें चोय लूक. मागीर तेंच्यांनी तेंगे केरला स्टायल सारीच घायले चोय. आनी हिंग कितें ऑफर आहा तें घायलां सगळें चोय. आतां न्ही फ्रेंड्स हांवें तुमकां 3 दाखयले स्टोर चोय. ते न्ही ब्रँडेड सारके आनी ते न्ही जायते फेमस आहाय. तेंगे ब्रांचीस ऑल ओवर द गल्फ आहाय आनी इवन इंटरनॅशनल पासून आहाय. US, न्यूझीलंड आनी सेवरल कंट्रीनी ते स्प्रेड जालो आहाय तेंगे बिजनसीस आहाय ते. पूण हिंग क्वीट न्ही तुका दुसरेय मेळटले लायक लोकल्सूय आहाय. मागीर आनी आमगे इंडियन दुसरे गोल्ड शॉप आहाय थिंगाय तुमच्यान करपा जाता. तेंगेलेय गोल्ड बरें सगळें गोल्ड बरें आसता. आनी हिंग न्ही प्युअर आसता सारकें आसता. हिंग कांय चिटींग बिटींग तेसो कांय ना. ओके. क्लियर सारकें क्लियर कट. ओके. कांय प्रॉब्लम आसना. सगळें सारकें प्रॉपर मॅनेज केलां आसता कितें आहा तितलें. आनी तुका तें बरें पॅकींग सारकें करून दिताय विथ फूल पेपर बील सारकें सगळें दिताय. हेचे चोय तेश कोनूय आहाय चली मुदयो. हिंग जायत पॅटर्न आहाय तेंकडे. थिंग पासून आहाय हेचे ती मंगळसूत्र हिंगा सकला एक क्रॉस पे आहे. आनी सो हिंगाय आहाय. हिंग जायत भशेन डिजायन आहाय. डिजायन पॅटर्न हो आख्खो रोल अप जाता. तुमच्यान जाय ते भशेन चूज करपा जाता. चेनी बी जाल्यार हेच थिंग आहाय. सो हें शॉप तेंगेलें हिंगा आनी हिंगा आहाय चयसले इयरिंग्स
मागीर ही रिंग्स जाली चोय मुदयो. ओके हांव आतां येतें तुमकां गोल्ड दाखयलें तें न्ही ओरिजिनल न्ही आं, तें डुप्लिकेट म्हणजे बेश्टें तुमकां सिंपल हें अशें करून घालपाक. तें चोय थिंग फाटल्यान आहा शॉप. ओके तसलीय मेळटाय लायक लोकल, कांय तेका वॅल्यू ना कांय ना. चोय थिंगा तर म्हाका पयलें सांगलोलें तेसो जायत शॉपां आहाय नाय म्हण न्ही. चोय मागीर वॉचीस मेळटा हिंगा फाटल्यान. आनी चोय हिंगा अमेरिकन टुरिस्टर आहाय आं, सगळे तेल्ले लागेजीस मेळटाय. मागीर ज्युवेलरी बी जाय न्ही बारीक बारीक लेडिसांगे आयटम जाल्यार चोय. आनी हें चोय सगळें कॉस्मॅटिक्स चोय. प्रियंका चोप्रा चोय. आनी हेजो प्रायस चोय 7,200. जायत भशेन ब्रँड आहा हिंगा चोयले. आनी सगळें तें परफ्युमा कलेक्शनाचें. सगळे परफ्युम्स मॉन्टब्लँक डिस्कावंटूय आहा. आनी फ्रेंड्स आतां वयले सेक्शनान येयलो आहा. चोय वयर हिंगा डिस्प्ले केल्याय तेंच्यांनी. आनी प्रायस न्ही हेजो प्रायस क्वेटी 6.100 फिल्स. सो हिंगा चुडीदारय आहाय चोय. आनी हेजो प्रायस चोय 9,500. जायत गायला तेंच्यांनी चोय. हो सगळो लेडिसांगे सेक्शन आख्खो. आनी ऑफूय चलो थिंगा ऑफा. आनी सो हे मातसो लांब आहाय स्थित. फ्रेंड्स जोरी तर तुमकां बेश्टी जाय न्ही नॉर्मल सारकी अशें करून रफ युजा बी घालपाक जाल्यार ही ओरिजिनल न्ही आं, ही बेश्टी फेक. तुमकां हांवें पयलीं सांगलें फॅन्सी म्हूण. सो हेजो प्रायस हिंग अशें करून उलोवन जायती मेळटाय डिफरंट पॅटर्न सगळ्यांचे. सो हिंगा जायत चेडूं बी एसो घालताय न्ही सो यूज कोत्ताय. नकली आं नकली असली न्ही. हेअर ब्रश आहे. हेअर ब्रशचा प्रायस आहे फुलाक हेच प्रायस आहे. हे न्ही हे बरें फेमस आहे. हे कितें तें मेळटाय उडना जाल्यार उडना. सो फ्रेंड्स हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोत्ता. ओके आनी तुमगे कितें जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय. आनी चॅनलान न्यू आहाय चॅनल लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू फॉर वॉचिंग. मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय सी यू मोग आसूं.